म्हज्या भाव भयणींनो, शुभ वर्तमानांत आमी 2 धाकटुल्यो ओंपारी आयकल्यात. स्वर्गीय राजाची खबर दिवंक जेजून त्यो ओंपाऱ्यो वापरल्यात. पयली ओंपार आमकां फकत मार्कूच्या शुभ वर्तमानांत मेळटा. दुसरी ओंपार मार्कूच्या, मातेवाच्या आनी लुकाच्या पुस्तकांत आमकां मेळटा. तर दोनूय ओंपारी आमकां कितें सांगतात, कसलो तो संदेश दितात. पयलो संदेश म्हणजे जोर जोनेकल्यान 2 दिसा आपल्याक दिल्लो वार मौन लावन काळजांतान केल्यार तर आमकां त्या वावराचें फळ मेळटलें. पूण जायते फावटी आमी आमकां दिल्लो वाराचें मौन लावन करिना. देखून आमी चिंता बरें जाता, आमकां रातची न्हीद पडना, आमकां हुस्के येतात आनी आमकां आमच्या वावराचें फळ मेळना. दुसरो संदेश दुसऱ्या ओंपाऱ्यांत जोर जोनेकल्यान धाकटुल्यांत काम तरी कुशलप्रद केल्यार त्या कामाचें खूब पुष्कळ आमकां फळ मेळटलें. आजच्या दिसा आमी आमचें कामां मन लावन कुशलप्रद करूंक आज आमी देवाचो आदार मागुया.